नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकारान नुस्तेकारांच्या हिताचो विचार करून घेवचो निर्णय। गोवा फिशिंग बोर्ड असोसिएशनाच्या विरायतो हांची सरकारा कडेन मागणी। आडवेळो पावस परत गडगड्या सयत 3 ते 4 वरां गांवगिऱ्या वाठारांत झडलो। चेतना यात्रेचे फळ कितें कोणाक खबर। भाजप फकत वेंचणुके वेळार काम करना, सदानंदाचो काँग्रेसीचेर थोमणो। समाजीक एकचार आनी शांतिकाये खातीर पुलिशेचे पावल। महासंचालकान घेतली वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांची बसका। देवया राणेन घेतलो गोंय रानां उदरगत महामंडळाचो ताबो। गांवगिऱ्या वाठारांची पर्यटन उदरगत करपाची मोख। आनी आलेक्स रेजिनाल्डान घेतलो गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो ताबो। आनी आता खबरो विस्तारान। CRZ 2011 नोटिफिकेशनच्या 6व्या उतार्यांत सांगिल्ल्या प्रमाण CRZ हे नुस्तेकारांक आनी तांची घरां राखपाचें काम करतले। मात सरकाराक नुस्तेकारांचें कांयच पडिल्लें ना। हो सरकार नुस्तेकारांची घरां मोडून उडोवंक सोदता, अशी टिका गोवा फिशिंग बोर्ड असोसिएशनाच्या कॅप्तान विरायतो फर्नांडीस हांणी केली। सरकारान नुस्तेकारांचो हेत पळोवन निर्णय घेवचो अशी कळकळीची विनवणी ताणें ह्या वेळार केली। CRZ 2011 नोटिफिकेशन पळय आसा तातूंत एक पॅरा 6D आसा, पॅरेग्राफ 6D ते क्लियरली म्हणटा टू प्रोटेक्ट द ड्वेलिंग्स, म्हणजे फिशींग कम्युनिटी आनी बाकीची ट्रेडिशनल कम्युनिटी दर्या तडेक आसा तांची घरां प्रोटेक्ट करपाक। आनी हो सरकार उलयता घरां मोडपाक। तांकां कळंक ना दिसता कितें पळय तें। CRZ इज मेंट टू प्रोटेक्ट the interest of the fishing community along the coast. Para 6D म्हणटा पळय तो CRZ। आनी आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर पिसो कसो आयज तो 2019 उलयता, CZMP 2019। अरे पयले प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व कर। ताकाय बंदूक दवरना, क्रोनी कॅपिटल आसता न्ही, जेन्ना मनीस करप्शनान बुडलेले आसता न्ही, बंदूक धरतकूच कितेंय करपाक तयार आसता। ही आमची परिस्थिती जाल्या सरकाराची। बिरेस्तारा राती पडिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून गोंयभर लोकांचे बरेच हाल जाले। मडगांव, वास्को, पणजे सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी बरोच पावस झडलो। वांगडा जगला आनी गडगड मारिल्ल्यान वास्को शारांत आनी माशेल सारक्या वाठारांनी लायट गेल्ल्याचें कळ्ळें। गोंय वेधशाळेन लायिल्लो अदमास सारको थारलो। गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी 3 ते 4 वरां पावस पडलो। मळ्यांत मारुती देवळा कडेन गुलमोहराचो रूख कोसळ्ळो। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हे झाड काडलें। चेतना यात्रा करून काँग्रेस गेल्ल्यांक परत आफयतात, मात कितल्या खऱ्यांनी आयल्यात ते कोणाक खबर। अशें म्हणीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसच्या चेतना यात्रेच्या उपेगाचेर दुबाव उक्तायला। काँग्रेस आपल्या भाशेन काम करता।
भाजप मात फकत वेंचणुके पुरते काम करना आनी कितलेशेच समाजांत नांव आशिल्ल्यो व्यक्ती भाजपान प्रवेश करतले अशें सदानंद शेट तानावडेंचें म्हणणें. म्हाका दिसता की हांवें पेपरार पळयल्लें की तेंची कितें तरी तेंचो नवीन अध्यक्ष जाला आनी तांच्यांनी कितें तरी नवीन चेतना यात्रा सुरू केल्या आनी त्या यात्रेच्या निमित्तान तांच्यांनी कितें तरी जे जुने लोक कोण गेल्यात तांकां कितें तरी घेवप वगैरे अशें चालू केलां. आतां म्हाका दिसता की यात्रा सुरू जावन 8 दीस जाले, कितले लोक नवीन जॉयन जाले खबर ना, पण थंय पेपराचेर हांवें वाचिल्लें की कोण तरी तेंचेच वेगळ्या पार्टीन गेल्ले लोक ते येवन त्या बैठकीक मागीर व्हडलो गोंधळ जालो. काँग्रेसचें जर तुवें पळयलें जाल्यार तेंचो हेतू जो आसा की लोकांनी भितर येवं जाय, म्हाका दिसता कितले आयले ते हांवें एकूय दीस काय पळोवंक ना. तुमी पळयले जाल्यार नकळो. आनी त्यामुळे तेंचो एक प्रयोग चालू आसा, करूनी तांकां आपल्या पद्दतीन, आमी आमच्या पद्दतीन काम फुडें व्हरत आसा. भारतीय जनता पार्टी सदोदीत, कारण कशें आसा आमी निवडणुकी पुरते काम करनात, तुकाय खबर आसा. केवळ निवडणुकी पुरते काम केलें आनी मगी बसता अशें ना. राज्यांत शांती आनी सुवेवस्था राखपा खातीर नागरिकांचो सगळ्यांत व्हड आनी मोलाचो वांटो आसा अशें वक्तव्य गोंयचो नवो पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग IPS हांणी केलें. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण दवरप आनी कायदो आनी सुवेवस्था शाबूत दवरप हें पुलिसांचें काम जरी आसलें तरी नागरिकांचो लेगीत हातूंत व्हड वांटो आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. तशेंच फुडारान येवपी सण परब लोकांनी एकठांय येवन मनोवची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. मडगांवांत जाल्ल्या कम्युनिटी आउटरीच उपक्रमांत तो उलयतालो. जनसंख्या वाले जुलूस कोई बच्चा अगर कोई चीज फेंक देता है तो इस तरह की चीजें हमें कई बार इग्नोर नहीं करनी है. या किसी ने शरारत शुरू किया तो हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि हमारा राज्य जो है वो शांतिप्रिय रहना चाहिए. तो अगर हम उसको मुद्दा बनाते हैं किसी भी चीज को, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ. ऐसा नहीं कि गोवा में ऐसा होता है कि उस वक्त हमें इन चीजों को इग्नोर करना है और अपने एरिया को शांतिप्रिय रखना है. इसके अलावा त्योहार भी आने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम लोग अपने त्योहार को बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, कम्युनल हार्मनी के साथ बनाए. हमारे गोवा में अच्छी पुलिस डेस्टिनेशन की बात है और उसमें पुलिस का रोल जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब भी कोई किसी के साथ मिसबिहेवियर होता है तो उस व्यक्ति के मन में सबसे पहले पुलिस थाने की बात होती है. यार मेरे साथ मिसबिहेवियर हुआ है, मैं नजदीक के थाने में शिकायत करूँ. तो ये मौका ही नहीं आने देना चाहिए हमें. और मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के रूबरू होने का, आप लोगों की बात सुनने का. गांवगिऱ्या वाठारांत पर्यटनाची उदरगत करपाची मोख दवरून गोंय फकत दर्यावेळेचें पर्यटन थळ न्हय हें दाखोवन दिवपाक काम करतलें अशें वक्तव्य गोंय रानां वाठार उदरगत महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणेन केलां. देविया राणेन GFDCच्या अध्यक्ष पदाचो ताबो घेतलो. मंत्रीपद मेळ्ळो ना जाल्यार कितें जालें, आपल्याक हाचें कसलेंच दुख्ख ना. एकाच फामिली भितर दोगांक मंत्रीपद दिवप सारकें न्हय. विश्वजीत राणेक बेस बरी मंत्रीपदां मेळ्ळ्या अशें म्हणीत देविया GFDCच्या अध्यक्ष पदाचेर आपूण धादोशी आसा अशें तिणें सांगलें. आज फायनली एज चेअरमॅन हांवें चार्ज घेतला फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचो आनी आय एम व्हेरी हॅपी. आज आमची अशी कॅज्युअल मिटींग जाली आनी आमचे MD इज व्हेरी प्रोएक्टिव्ह आनी व्हेरी हेल्पफूल. सो आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डुईंग लॉट ऑफ चेंजीस इन द कॉर्पोरेशन. आय थिंक टुरिझम रिलेटेड खूप जावपाक शकता आमच्या कॉर्पोरेशनान. दॅट्स वॉट इज माय लायन ऑफ इंट्रस्ट. इंटल अँड टुरिझम, येस. कित्याक वी हॅव टू चेंज
द परसेप्शन ऑफ गोवा आमी सदां फक्त बीच बीच म्हणटात सगळे लोक जे गोंया येतात टुरिस्ट ते फक्त बिचा खातीर येतात बट इट्स हाय टायम दॅट वी प्रमोट इंटरलँड टुरिझम इन गोवा अँड नॅचरली बिकॉज ते आर म्हजे वोटर्स सो they would want the best for me, so they wanted me to become a minister, but see, you can't have two ministers in the same family, so Vishwajit Rane has got the best of ministries, so my voters are very happy and I'm very happy that I've got this corporation. अलेक्स रेजिनाल्ड हाणें उद्देगीक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. कारखान्याच्या प्रश्नाचे बेगोबेग सुटावो करतलो आनी कारखान्यांक सगळ्यो साधन सुविधा दिवपाचो पयलो प्रयत्न आसतलो आनी खुबशा लोकांक कारखान्यान कामां मेळटलीं अशें आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत सांगले. Okay, I've just taken charge, and my wish is there that I want to do some good work here. It is not that somebody else has not done. It's I want to better the performances. In the sense that industry, jo units ahe, we have to first see that justice is given to them, and if we give good justice, if we give them good service, I think more industries will come. Now, more industries are required for the simple reason that creation of jobs is a issue. We want our people to get more jobs in the industries, and it will be my endeavor to see that our people are accommodated. I know it's not so easy. It's easy to say than done, and I always believe actions should be louder than words. So I won't speak much today. I only want to tell you that I want to start work seriously and earnestly. गोंयांत नवे उद्देग सुरू जावचे ह्या हेतान सरकार नवे उद्देगीक धोरण तयार करतले. गुंतवणूक उत्तेजन मंडळ तशेंच उद्देग खात्या मदीं समन्वय आसचो अशे तरेचें हें धोरण आसतलें अशें उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें सांगलें. गुंतवणूकदार गोंयांत गुंतवणूक करपाक इत्सूक आसात. बऱ्याच गुंतवणूकदारांनी गोंयांत येवपाची इत्सा उक्तायल्या. गोंयांत गुंतवणूक खातीर संवसारीक पावड्या वयली परिशद घेवपाची मागणी जाता. ह्या विशीं अभ्यास करून निर्णय जातलो अशें गुदिनो हाणें सांगलें. उद्देजकांक कितें जाय कितें नाका हाचो पयलीं विचार करचो पडटलो. CGSTंत सवलत दिवची अशी सगळ्यांची मागणी आसा. मुळाव्यो सुविधा तशेंच हेर गजालींचो विचार करून गुंतवणूकदारांची परिशद आयोजीत करतले अशें गुदिनो हाणें मंत्रिमंडळ बसके उपरांत म्हायती दिली. We are working on the new industrial policy totally. As I said earlier, even if we need to tweak the Industrial Act or even the procedure where we have an investment promotion board, we want both the institutions to work in tandem, work smoothly in a transparent manner and encourage more industry to come. Because I am doing this homework because simply tomorrow I organize meetings. Like there was a suggestion even for a global investors meet. I have been meeting various industrialists. I said first I will do my homework. I will do the groundwork and then I will have such investment meets, whether it is in our own country, others than Goa, whether in Bombay or elsewhere. People have already invited me that you please come and call industrialists. But before I call them, I should know what I am able to give them in terms of land, in terms of policy, in terms of waivers. They're like the only condition perhaps what they are asking is we only SGST should be waived. We don't want any other concession. सुरक्षा दळाच्या सैनिकां खातीर गोमंतकान वास्को आरोग्य शिबीर आयोजीत केल्ले. ह्या वेळार पुण्या सावन काळजाचे रोग तज्ञ दोतोर ऋतुपर्ण शिंदे, आहार तज्ञ दोतोर मनीषा बंदिश्टी हांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. आहार, विहार आनी विचार हांचेर नियंत्रण दवरले जाल्यार जिवितान भलायकेचे कसलेच प्रश्न उप्रासचे ना. आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दर वर्सा निदान 2 फावटी तपासणी करप साप्प गरजेचें. ह्या शिबिराक सुमार 200 सैनिकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, केंद्रीय उद्योगीक
सुरक्षा दळाचे कमांडर प्रताप मुंडे तसेच सकाळचे संचालक महेंद्र पिसाळ आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. हम आज इधर मिले हुए हैं हार्ट अपना जो हृदय रहता है उसकी हेल्थ को समझने के लिए। आजकल आपने देखा होगा कि पहले तो हमारे पिताजी के टाइम पे 60 या 70 एज में हार्ट अटैक आते थे, आजकल 20, 30, 40 में हार्ट अटैक आने लगे, यंग लोगों में अटैक बढ़ गए। तो इसका कारण क्या है और ये क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक सिर्फ वो ब्लॉकेज की वजह से होता है क्या? क्यों होता है? ये सब जो रोग है, हार्ट अटैक, वजन कम ज़्यादा होना जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, डायबिटीज़, इनको हम एक संज्ञा में बुलाते हैं, उसका नाम है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, जीवन शैली के ये सब रोग हैं। कि ये कुछ एक कारण से नहीं होते, ये होते हैं हमारा जो बाकी जो हम एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते, स्ट्रेस लेते हैं, खाने में कुछ अपना रेगुलरिटी नहीं है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो ये सब चीज़ों की वजह से होने वाली ये 3-4 रोग है। तो उसमें हम आज हार्ट का जो हृदय का जो हेल्थ है उसके बारे में बोलेंगे। ये मेरा क्लिनिक है। तो हार्ट डिसीज ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जग में सबसे बड़ा, कोरोना से ही 10 गुना बड़ा मृत्यु करने वाला डिसीज है हार्ट डिसीज। तो हम अगर आपने ये देखा कि कोरोना से कितने लाख लोग मर गए, उससे कितने भी ज़्यादा लोग मर गए, ऑलमोस्ट एवरी 10 मिनट में एक बंदा मरता है हार्ट डिसीज। जो कोण ही खारफुटी नष्ट करूंक सोदता ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. बुधवारा रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे आणि उत्तर गोंयचो उपवन संरक्षक जीस वार्की हांच्या वांगडा मेर्शे सांताक्रूज महामार्गा कडेन नष्ट जाल्ले खारफुटी जगलांची पळोवणी केली. After a lot of complaints that have been received and people have been sending a lot of Google Maps and a lot of damage of mangroves that's taking place along the bypass, we see a lot of people are dumping a lot of waste and also the free flow of the water that actually comes as a result of which the mangroves, which is a protected species, is getting totally destroyed. I have given strict instructions to the forest department that we will take strict action against the people who are trying to dump, and a lot of people are coming and throwing debris and other things as a result of these natural mangroves and protected species, which is here. All of us know, people who understand what is the importance of mangroves in the overall ecosystem, is being damaged. Strict instructions have been given to the PCCF and APCCF and also the DCF North that action to be taken. Necessary notices to be sent to the respective departments whose land this belongs to. This comes under, I'm told it comes under the Kamudar land, but definitely they need to also be alert and bring it to the knowledge of the forest department as to what needs to be done. But we are going to be very strict. We are not going to be allowed landfilling, especially in the mangrove area, and strict action will be taken by the government. I assure the people who have sent representation and complaints to me, that we are on it and we shall take whatever steps required. And also the PWD, because this free flow where the water actually the channel has got absolutely blocked, needs to be totally opened up. So we are taking necessary actions and moving forward. गोंय सरकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बुधवारच्या बसके उपरांत मास्क घालपाविशीं परिपत्रक जाहीर केला. ह्या परिपत्रकांत मास्क घालपाविशींचे निर्देश दिल्यात. सरकाराच्या इच्छे प्रमाण पुराय देशांतले वाडटे कोविडाचे प्रमाण पळयले जाल्यार सगळ्या नागरिकांनी भौशीक थळांचेर मास्क घालप सुरूच दवरचे असो सल्लो ह्या परिपत्रकांत दिला.
तशेंच सगळ्या कोविड नेमांचें पालन करचें अशेंय ह्या परिपत्रकांत सांगलां. केंद्रान 1 सेंटीमीटराक 4000 ह्या स्केलीचेर आधारीत पोट लिमीट मर्यादा संरचणूक आनी अधिसुचोवणी काडून उडोवप ह्या तिनूय मुद्द्यांचेर तत्वा मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली. निमणे प्रक्रियेक आडमेळी आशिल्ले हे 3 मुखेल मुद्दे आशिल्ले अशें काब्रालान सांगले. तशेंच फुडल्या कांय म्हयन्यांत CZMP 2011चो निर्णय जातलो अशेंय काब्रालान ह्या वेळार सांगले. इशू जो 2011 एक्चुअली हांव प्रेस घेवपाचें आशिल्लें, हांव फाटीं हांव गेल्लो तितूंत भितर जो आमचो 2011 नोटिफिकेशन जें जाल्लें तितूंत भितर मेजर इशू आमचे 3 आशिल्ले गोंयांत, जे पब्लीक सदां सांगताले की पोर्ट लिमीट दाखोवपाक जायना, आमचे 1:4000 स्केल इन प्लॅन आसपाक जाय, आनी तिसरो विशय ते स्ट्रक्चर जे आमचो कॅडेस्ट्रल प्लॅन वीज नेवर अपडेटेड, आनी जे 1971-74 जे स्ट्रक्चर दाखयले ते स्ट्रक्चर ते आसतले. सो 1991 एक्चर 2011 नोटिफिकेशन बिफोर 1991 जे हे जाता कितें जाता स्ट्रक्चर जाता दॅट कॅन बी रेग्युलरायज, पूण आमचे कडेन डेटाबेस सारकी नाशिल्ली म्हूण हांवें रिक्वेस्ट करून जे गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर ऑथरायज स्ट्रक्चर आसा ओ जे लायट हावज आसा ते स्ट्रक्चर आमी दाखोवपाचें घेतल्या. तेय आमकां इन प्रिंसिपल एप्रुवल CRZ दिल्लें आसा, आनी तो CRZ 2011 आमी जो प्रोसेस चालू केला थ्रू NGT आमी तो फायनल करपाचो प्रोसेस आमी करतले. सो एक बरी गोश्ट जे पोर्ट लिमीट आनी बाकीचे 3 गोश्टी जे हॅम्पर करतले हेजेर रिलॅक्सेशन दिवन मागीर आमी ताका लँड यूज प्लॅन फुडें मागीर करतले. पूण आतां कितें जालां, आतां पोतून कोर्टान 2019 प्लॅनूय कर म्हटलां. सो वी हॅव ऑलरेडी सेंड ऑल द 7 आमी 7 जे नोटिफायड एजन्सीज आहा CRZचे NCZMचे तांकां आमी धाडल्या 7 तितून LCSM आसा, बाकीचे खूब एजन्सी आहा तांकां आमी ऑलरेडी लेटर धाडला टू गिव देअर कोर्ट फॉर मेकिंग 2019 प्लॅन. सो वी वील फिनीश 2011 प्लॅन विदीन द नेक्स्ट 1 year, विदीन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो दॅट 2019 कॅन ऑल्सो स्टार्ट अँड प्रॉपर प्लॅनिंग कॅन बी मेड. आयचे हे फर्स्ट बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.